नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। केंद्राचो नवो मायनिंग अध्यादेश गोंयच्या रिन्यू केल्ल्या 88 लिजांक लागू ना। लिजां रिन्यू केल्ली अध्यादेशा पयलीं गोंयची लिजां 2027 मेरेन गोंय सरकारान केलें स्पश्ट। गोंयचे मिनावयली निर्गत ड्युटी देंवूं येता। केंद्रीय मंत्र्याचे संकेत। गोंयच्या लिजाचो काळ 60 वर्सां धरचो। अध्यादेशा आदी रिन्यू केल्ल्यांक आदलो कायदो लावचो। गोंय मागता केंद्रा कडेन। उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायतीक झेडपी वेंचणूक पक्षी पावंड्यार नाका। उत्तर गोंयांतले 30तले 26, दक्षिणेत 20तले 15 झेडपींचो सरकाराच्या निर्णयाक विरोध। जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावंड्यारच सरकार निर्णय फाटी घेवचे ना। झेडपीक निर्णयाक विरोध करपाचो अधिकार ना। मुख्यमंत्री पार्सेकाराची झेडपीच्या विरोधाक जाप। परिकारान पणजे कितें केलें कितें ना, जाय आशिल्लें कितें कितें नाका, कितें तडीक लायलें कितें सोडलें अर्द्यार। बॅटल कॅपिटलांत 20 वर्सांचे पणजेचे उदरगतीची बेरीज वजाबाकी। खबरो विस्तारान। केंद्र सरकारान MMRD कायद्याचेर काडिल्लो अध्यादेश गोंयच्या रिन्यू केल्ल्या 88 लिजांक लागू जायना। गोंयचो खण सचिव पवन सेनान हें स्पश्ट केलें। ही लिजां अध्यादेश येवच्या पयलीं रिन्यू केल्ल्यान ती खंय 2027 मेरेन चलतली। पर्वरे सचिवालयांत अध्यादेशाचेर खासा कार्यशाळा जाली तेन्ना तो उलयतालो। लीज वाठारा भायर आशिल्ल्या डंपा विशीं अध्यादेशांत उल्लेख केल्लो ना। लीज वाठारा भायर आशिल्ले डंप बेकायदेशीर म्हणटा तो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पाळटले म्हूण पवन सेनान सांगला। केंद्रीय अतिरिक्त खण सचिव आर श्रीधरन शुक्रारा गोंयांत आयलो। खण खातें, रानां खातें, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यां खातीर मायनिंग अध्यादेशाचेर पर्वरे सचिवालयान खासा कार्यशाळा जाली। मायनिंग अध्यादेशाचो गोंयच्या मायनिंगाचेर कितें परिणाम जातलो ताचेर ह्या वेळार चर्चा जाली। गोंयांत 88 मायनिंग लिजां अध्यादेश येवच्या पयलीं रिन्यू जाल्ली। ताका लागून अध्यादेशाचो ह्या लिजांचेर परिणाम जावचो ना म्हूण गोंयचो खण सचिव म्हणटा। Provisions of the law in force as on that date, that will continue. I mean, this law does not invalidate whatever was done prior to the coming into force of this law. These provisions to come into operation. One of those provisions is that you should not have taken a decision on the renewal application prior to the coming into force of the ordinance. If that condition is not met, obviously these provisions will not apply. Till the completion of the renewal period. In our case, it is 2027. After 2027, the all mining leases will be auctioned in Goa thereafter. Yes. Lapsing or auctioning of those leases after 2027, we have to also take into account one special leave petition which is pending before Supreme Court, which has challenged the Abolition Act. लीज वाठारा भायर आशिल्ल्या डंपाविशीं खण सचिवाक प्रुडंटान विचारलें। तो म्हणटा अध्यादेशान ताचो उल्लेख ना। सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आदेश पाळटले म्हूण तो उलयलो। We said this ordinance has no provisions relating to the specific point which you have raised. So whatever is the law which has been declared by the Supreme Court will be applicable. There is nothing further that I can say on that matter. खण सचिव उलयता ते कोतान गोंयची रिन्यू केल्ली 88 मायनिंग लिजां आतां 2027 मेरेन चलतली। MMRD अध्यादेशा प्रमाण ती 2020 मेरेनूच चलपाची आशिल्ली। आतां गोंय सरकार म्हणटा त्या 88 लिजांक MMRD मायनिंग कायद्याचो सुदारीत अध्यादेश लागना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। इतले मजगती गोंयचे मायनिंग लिजांचो काळ 1987 सावन 60 वर्सां धरचो। तशेंच मायनिंग अध्यादेशा पयलीं रिन्यू केल्ल्या लिजांक आदलो MMRD कायदोच लावचो म्हूण गोंय सरकारान केंद्रीय खण मंत्रालया कडेन पत्रव्यवहार केला। गोंयचे उण्या दर्जाचे मिनावयली निर्गत ड्युटी देंवोवपाचो विचार जावं येता म्हूण केंद्रीय स्टील आनी खण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर उलयला। 28 फेब्रुवारा पयलीं निर्णय जावं येता। मिनाचेर निर्गत ड्युटी सद्याक 30%। गोंयांत सध्या 80 लाख टन मीन निर्गत नासतना उरला। गोंयच्या मिनाचो दर्जो उणो, ताका लागून आतां गोंया खातीर वेगळे निकश लावन निर्गत ड्युटी कमी करपाचे केंद्रीय खण मंत्रालय विचार करता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अर्थ मंत्रालयान गोंया कडेन वेगळे दृश्टीन पळोवचें म्हूण केंद्रीय खण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरान सांगलां। 28 फेब्रुवाराक केंद्रीय अर्थसंकल्पा पयलीं ताचेर निर्णय जावं येता।
विदेशी बाजारपेठेंतले मिनाचो प्रेस आनी खर्च निर्गतीक परवडना जाल्ल्यान गोंयांत 80 लाख टन मीन पावणी आनी निर्गत जायनासतना पडून आसा. 30% निर्गत ड्युटीक लागून प्रेस हाताभायर पावता. मिनाची पावणी घेवंक कोणूच फुडें सरना. निर्गत ड्युटी देंवयल्यार गोंयच्या मिनेरांक थाकाय मेळटली म्हूण मिनेरांनी केंद्रीय खण मंत्र्याचे वक्तव्याक येवकार दिला. 2.5 वर्सांची खणबंदी आनी तातूंत आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान फाटले 4-5 म्हयने मिनाचो कण सुद्दां निर्गत जाल्लो ना. गोंय सरकारान मायनिंगाचेर कांय खासा मागण्यो केंद्र सरकारा कडेन केल्यात. गोंयच्या खणीक 1987 सावन 50 वर्सांक मान्यताय दिल्या ती वाडोवन 60 करची. खण अध्यादेशा पयलीं अर्ज केल्ल्या लीज धारकांचे अर्ज आदल्या कायद्या प्रमाण रिन्यू करचे. अध्यादेशा पयलींचे अर्ज निर्णय नासतना आसले तरी ते आदल्या कायद्या प्रमाण रिन्यू करचे. केंद्रीय खण मंत्रालय गोंयचे मागणेचेर कितें भुमिका घेता ताचेर गोंयचें खण खातें आनी मिनेरांची नजर आसा. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश गाडी. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावंड्यारच जातली. सरकार हो निर्णय फाटीं घेवचे ना. मुख्यमंत्री पार्सेकारान हें स्पश्ट केलां. जिल्लो पंचायत वांगड्याक सरकाराच्या निर्णयाक विरोध करपाचो अधिकार ना. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन चर्चा केल्या उपरांत सरकारान हो निर्णय घेतला. जिल्लो पंचायत पक्षांतर बंदी विशीं विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती हाडटले म्हूण पार्सेकार उलयला. चडशे झेडपी पक्ष पावंड्यार वेंचणूक घेवंक विरोध करतात. दोन्ही झेडपीनी हें केलां की तांकां पार्टी लेवल नाका बट स्टील यू ऑल आर गोईंग अहेड विथ इट. झेडपीनी ठरोवप आसता वी हॅव डन इट इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. बस आमी कितें ओवरनायट ठरोवंक ना. गेले 6 म्हयने ताचेर विचार चिंतन मंथन चल्लेलें. सो डिसिजन वील नॉट बी रिवर्टेड. नो आमच्या डेमोक्रेसींत आमी पक्षीय पातळीचेर राजकारण निवडणुको ह्यो स्विकारलेल्यो आसात न्ही. पार्लमेंट आमी तशें निवडटात. विधानसभा तशें आमी निवडटात. मागीर वॉट इज देअर टू गो फॉर झेडपी. तेन्ना काय व्हडलें नवीन कितें तरी आमी लादलां अशें ना. आनी नेबरींग स्टेट्स डू इट. पक्षान तुमकां प्रॉब्लेम जावपा ना. एकल्याक तिकेट दिली म्हणून आनी 4 जाण बेजार जावचे ना. जो प्रॉब्लेम लोकसभेकूय जाता आनी विधानसभेकूय जाता. आतां झेडपीकूय जाता. सबसिक्वेंटली हाडचो पडटलो. ना हे सेशनान जावचें ना. आफ्टर द इलेक्शन्स. घेवया एक विराम.